अत्यंत आयुष गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन स्त्री शक्ती या कार्यक्रमाक नुकतेच तुम्ही ज्यांचे भाषण ऐकले ते गोयचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर RDA मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे हांच्यांनी तुमकां दोन काणयो सांगल्यो. दोन काणयांच्या बरोबर काय न्ही? दोन काणयांच्या निमतान महिला एखादी आपल्या फुडल्या पिळयेचेर संस्कार कशा बऱ्या पद्दतीत घडपाक शकता आणि महिलांच्या मध्ये असलेली ताकद, शक्ती, कणखरपणा कितें हो तेंच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान आणि आपल्या ओजस्वी वाणींतल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक निश्चितच रित्या जो कणखरपणा आमी म्हणटा आणि शक्ती स्त्री शक्तीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तेणी तुमकां कळयलें. दुसरें जाय आशिल्लें तुमकां पावर दिवपाची, जाका आमी सदांच म्हणटा. एके वाटेंतल्यान आपल्या कडेन शक्ती जायी आनी दुसरे वाटेंतल्यान फायनान्शियल पावर जायी. हांव आत्ताच जस्ट विचार करतालो की आमी कितले पयशे डिस्ट्रीब्यूट केले काय म्हणून. कोणाक तत्राय आसतली आमी कितले पयशे आत्तां वाटले तेजे? कितले? 2,30,00,000. ताळयो मारात. समेस्त पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत हांगा आयिल्ल्या म्हज्या सगळ्या मोगाळ भयणींक हांव खूब खूब अभिनंदन करता की तुमी परत एकदा ह्या गोंयची धुरा सांबाळपाची संद म्हज्या कडेन दिली. त्या बद्दल परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब आभार. बऱ्याच जाणांक विश्वास नाशिल्लो बट म्हाका विश्वास आशिल्लो गोंयच्या जनतेचेर, तुमचेर सगळ्यांचेर. ती परत एकदा संद म्हाका मेळ्ळी ज्या निमित्तात माननीय मोदीजींचे स्वप्न आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय करप आणि तेच स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर हांव वावरत आसा. आणि आज हांवें पळयलें की आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या ह्या स्त्री शक्तीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात व्यासपीठाचेर बाब गोविंद गावडे आसात, आमची RDAची डायरेक्टर बाय मीना गोलतेकर आसा, शशांक ठाकूर आसा, प्रवीण बरड आसा, ज्याने ह्या कार्यक्रमाचो इनिशिएटिव्ह फाटल्या जानेवारी पासून कंटिन्युअसली सातत्यान म्हज्या कडेन फॉलोअप करून तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं वचपी आमचे मित्र बाब राजेश कुलकर्णी आसा. आनी हे सगळे फुडें व्हरपा खातीर मॅनपावर जाय, ताकद जाय, गोंयभरच्या सगळ्या महिलांक मोटिवेशन दिवपाक जाय. बाय आशा वेर्णेकर आसा, गोवा लायव्हलीहूड फोरमचो सगळो स्टाफ आसा, तांकां नेटान एकदा ताळयो मारात. आमी पळयता खंयचेंय जर काम जातलें आसत त्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जाल्यार कोण तरी फाटल्यान काम करचें पडटा, पुश दिवचो पडटा, वावुरचें पडटा. तें काम खरें म्हटल्यार गोवा लायव्हलीहूड फोरम ह्या ऑर्गनायझेशनान केलां आणि तांचे आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या हस्ते त्यांचो गौरव केला. त्या खातीर परत एकदा ताळयो मारा. हांव आत्तां मुद्दामून पळयतालो की 300 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 164 विवो विलेज ऑर्गनायझेशन आणि हातूंतल्यानूच जवळपास 42,000 महिला ह्यो स्वयंपूर्ण जातल्यो. त्या खातीरय तुमचे खूब खूब अभिनंदन. आमी जेन्ना म्हणटा की फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे पयशे व्हरपाचे आनी ते घरा कडेन दवरपाचे, परत दिवपाचेच ना अशेंय थोडी जाणां आसात. तितूंतली तुमी न्हू, तेंय सांगता हांव. म्हणल्यार हे फावटी आमी ठरयल्या अशें सगळें बंद करप. हाची सगळ्यांची गरज ना. खुबश्यो स्किमी तश्योच आसल्यो, पयशे व्हरप आनी ते परत दिवपूच ना. त्यो स्किमी सगळ्यो बंद जाता. जो कोण काम करता, जो कोण कश्ट करता, जो कोण काम करपाक तयार आहा ताका सपोर्ट करप. आनी ताकाच लागून हांवें जेन्ना पुराय प्रोजेक्ट पळयलो तेन्ना ओन्ली द RDA डिपार्टमेंट जे एकूच डिपार्टमेंट आहा जे महिलांक खऱ्या अर्थी सक्षम करता, आपल्या पांयार उबे करता आनी खऱ्या अर्थी स्वयंपूर्ण करता. ताकाच लागून आमच्या सरकाराचो जो टार्गेट आसा 1,00,000 लोकांक फुडल्या 5 वर्साच्या भितर स्वयंपूर्ण करपाक जाय, म्हणजे स्वताच्याच पांयार उबे दवरपाक जाय. तितूंतल्यो म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळ्यो जाणां म्हज्यो महिला भगिनी आसतल्यो. दॅट इज अ प्राऊड फॉर मी. महिलाच आसतल्यो चडश्यो. आनी आयच्या ह्या वर्कशॉपाच्या माध्यमांतल्यान हांव बस जस्ट पळयतालो की आमचे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाचे सेशन फॉर द PMFME, ताज्या उपरांत नाबार्डचे बूस्ट करपा खातीर आयिल्ले नाबार्ड दिवपाचें सेशन आसा, ताज्या उपरांत फिशरीज डिपार्टमेंटाचें सेशन आसा आनी ताज्या उपरांत उरलेलीं सगळीं सेशनां जातलीं. सरकारा कडेन कॉर्पोरेशन्स आनी वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स आसा. ज्या कॉर्पोरेशन आनी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत म्हणजे तुमकां हांगासर म्हाका खूब बरें दिसलें तेंच्यांनी स्टार्टअप्स
आम्ही फक्त थंयसर आयटीच्या अंडर स्टार्टअप सुरू करपी तांकां सीड फंडिंग दिताले. पण हांगासर म्हाका खूब बरें दिसलें की एसएचजीच्या अंडरूय बी स्टार्टअप सुरू करपा खातीर तुमी 30,000चे चेक तांकां दिले. मॅक्झिमम सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो चेक घेवपी म्हाका दिसता 13 लाख काय 14 लाख रुपया कितें तरी आशिल्ले. एखादो सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी 14 लाख रुपया डायरेक्टली ताच्या कडेन दिता. तुमकां कोपरेचे पयशे घेवपाची गरज ना. बरोबर काय न्ही? ताका परत परत कितले 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट न्ही. हांगासर तुमीच ठरयतात रेट ऑफ इंटरेस्ट कितलो दिवपाचो तो. तुमीच ठरयतात खंयचो बिझनेस आपूण करपाचो तो. आनी म्हाका दिसता आमचे गोवा लायव्हलीहूड फोरम जे तुमकां बूस्ट दिता, ट्रेनिंग दिता, तुमकां पॅकिंग शिकयता, तुमकां मार्केटिंग शिकयता. इट इज ओन्ली द ऑर्गनायझेशन जे आरडीए डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी तुमचे ऑनलायन मार्केटिंग अवेलेबल करून दिले. हांव तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. एकमेव हातूंतल्यान तुम्ही ग्रामीण भागात केल्लो प्रॉडक्ट मागीर तो खंयचो आर्टिफॅक्ट जावं किंवा तो फूड प्रॉडक्ट जावं जेका ऑनलायन पद्दतीत मार्केट आज आमच्या आरडीए डिपार्टमेंटान जे गोवा लायव्हलीहूड फोरमाच्या ते अवेलेबल करून दिला. आमी खंयच्याय पेडण्याच्या त्या पारशा गावात आसतले किंवा काणकोणच्या त्या खोला गावात आसतले आमी जरी आमचो प्रॉडक्ट केलो जाल्यार ताका मार्केट खंय काय म्हणून आमी विचार करतले. बट ते मार्केट म्हाका दिसता ऑनलायन पद्दतीत आसत किंवा आमी म्हणटा की एक्सचेंज पद्दतीन आसत तांच्यांनी अवेलेबल करून दिला. हाज्याय फुडें रुरल डेव्हलपमेंटाची स्वताची बिल्डींग जी आमी पाट्यार बांदता जितून आमी फावंडेशन स्टोन घातला म्हणजे तुमकां तुमचो हक्काचो मार्केट किंवा आमी हक्काचो मॉल जेका म्हणटा इन शॉर्ट महिलांनी तयार केल्ले सगळे प्रॉडक्ट ते डिस्प्ले जावपाक जाय आनी तेय बी तुमकां ते रेंट फारीक करचे पडचे ना. गोवा आपले रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट तुम्ही तुमचो प्रॉडक्ट डिस्प्ले करपाक शकता, तुम्ही तुमचो प्रॉडक्ट विकपाक शकता. अशा पद्दतीचे मार्केट भव्य असो मॉल आमी पाट्यार उबो करता. ऑलमोस्ट वी आर स्पेंडिंग द 16 crores फॉर दॅट प्रोजेक्ट. ऑलरेडी प्रोजेक्ट सुरवात जाला. ही आत्ताची खंय तरी सुरवात आसा म्हणून हांवें म्हटलां की आमकां सगळ्या जाणांक जर फुडें वयतले आसत जाल्यार सरकार हात दिवपाक तयार आहा. सरकार तेंको दिवपाक तयार आसा. इतकेच न्ही हाज्या भायर सरकाराची तुमकां ह्या आरडीएच्या रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या मार्फत तुमकां एक स्टेप फुडें व्हेला. तुमकां ट्रेन केले, तुमकां मार्केट दाखयलें, तुमकां पॅकिंग शिकयलें. हाज्या व्यतिरिक्त तुमी इंडिव्हिज्युअल बिझनेस करपाक शकली, ग्रुपानूय बिझनेस करपाक शकली. गोंयांत आयज म्हाका दिसता हांव म्हज्या भाशणांतल्यान गेले कितलीशेच फावटी सांगलां आमकां जर गोंय स्वयंपूर्ण करतले आसत जाल्यार तुमीच सगळीं जाणां गोंय स्वयंपूर्ण करपाक शकता. आयजूय बी आमकां लागपी प्रत्येक गोष्ट आमी परराज्यांतल्यान हाडटा. तुमी काडून पळयात. तुमकां आमकां लागपी आसतली फुलां आसतली, फळां आसतली, दूध आसतलें, चिकन आसतलें, मटन आसतलें, इवन दो रायस आसतलो. आमी भात लायता खरें पण प्रोसेस करपाक बेंगलोर वयता. चुकून कोण तरी 1-2 गिरणी आसतली. आमकां लागपी रोजां ती कितें आमची दिवाळी आनी दसऱ्याची रोजां ही आमकां खंयच्यान येता? बेंगलोरच्यान येता. आमकां लागपी डेली भाजी आमी भाजयेचेर सबसिडी कितली दिता खबर आहा? सरकार कितली दिता? वर्साक 20 कोटी. कोणाक दिता? भायल्या भाजयेकारांक. आनी ते भाजी आमकां कसली हाडून घालता ती हांवें जर सांगात जाल्यार ते फाल्यां प्रिंट करतले. हांव सांगना. त्या खातीर ती भाजी जर तुमी केली आमी सबसिडी तुमकां दिवपाची तयारी आहा. माझे तर म्हणणे आहा 20 कोटींतले 10 कोटी आमच्या भयणींक मेळ्ळे आसत. आमी इतक्या फुलांक आनी एका पयशे मेळ्ळे आसत जाल्यार गोंयांत पयशे ना कोण म्हणटा. म्हणजे स्वयंपूर्ण जर जातले आसत तुमकां जी ट्रेनिंग म्हाका दिसता थोड्या जाणांनी आत्ताची सुरवात केल्या. आमचे जे स्वयंपूर्ण मित्र प्रत्येक ग्रामपंचायतीन दर शेनवारा बसता त्या निमित्तान तांच्यांनी सगळ्या डिपार्टमेंटांक लिंक करपाची सुरवात केल्या. हांवें फाटले फावटी एकदां पळयलो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वरवीं आमी युनिफॉर्म्स घेताले. हांव मुख्यमंत्री जायना फुडें हांवें फायल काडून पळयली. युनिफॉर्म खंयच्यान येताले खबर आहा? नागालँडांतल्यान स्टिच करून. अरे म्हटलं हांगा कोणूच शिवाना काय म्हणलो. ना म्हटलं आमी टेंडर घातलें थंयच्यान मागयलें आमकां. हांवें म्हटलें हँडिक्राफ्टाक सांग हांगासलीच आमच्यो महिला भगिनी कोण तरी स्टिच करून दितली. तेन्नाच्यान खंय तरी तें बदलना. आतां आमी म्हटलां त्या खातीर हांवें ऑलरेडी तेंच्या कडेन उलयलां की गोंयांतलें हँडिक्राफ्ट डिपार्टमेंट आसतलें, कॉयर डिपार्टमेंट आसतलें, उरलेली सगळीं कॉर्पोरेशन आमी जर सगळ्यांच्या बरोबर
म्हणजे RDA आणि नॅशनल लायव्हलीहूड फोरम हांच्या बरोबर जर लिंक केली जाल्यार आमी कितल्या इवन द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जे भाजी दिता, फिशरीज डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सगळ्या डिपार्टमेंटांनी जर लिंक केली जाल्यार गोंयांत आसपी पयसो भायर वचपाची गरज ना. सबसिडीच्या रुपात आसतले, विकत घेवपाच्या रुपात आसतले, वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आमी डे टू डे रुटीन वापरता. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, म्हज्या टेन्युअरांत कुणबी साडी आनी कुणबी शॉल आमी परत एकदां दिवपाक सुरवात केली. मागीर तो खंय तरी नो डावट आमी ताची निकतीच सुरवात केल्या. अशाच पद्दतीत वेगवेगळ्यो गजाली गोंयांत जावप शक्य आहा. हांवें कॉयर कित्याक म्हटलें, कॉयराचो युनिट आमचो पयलीं कितलोसोच ते बंद पडलो ना, फाटलेच फावटी आमी सुरू केला, पुणे हांगासर आसा. आमी सगळे नाल्लाची सोण्णां काडटा आनी सोण्णां काडून खंय उडयता? चुलीन. बरोबर काय न्ही? आतां चुली ना, गॅसार. बट तीच सोण्णां पासून खूब मोठ्या प्रमाणात क्रोड्स ऑफ रुपीज कॉयराचेर बिझनेस जाता. त्या कॉयराचे फक्त दोरयोच न्ही, मॅट न्ही, तेजे वेगवेगळे हे प्रॉडक्ट्स जे आसा हे तयार करून क्रोड्स ऑफ रुपीजचो बिझनेस आयजूय बी केरळ राज्य करता. म्हणजे 4 दिसां पयलीं आमचो हँडीक्राफ्टांतलो बुगडे ताका वचून येयला. म्हणून हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलां की वेगवेगळी डिपार्टमेंटां लिंक करात. जरी तुमकां रिवॉल्विंग फंड, स्टार्टअप फंड, तुमकां जो सपोर्ट जायो तो सपोर्ट तुमकां विलेज ऑर्गनायझेशनच्या मार्फत तुमकां सगळ्या जाणांक मेळत आसा. उरलेले थोडेशे पोस्ट जे तुमच्या गोवा फोरम लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंतर्गत 30-35 पोस्ट डायरेक्ट भरपाचे आसा ते आमी भरता. ताज्या भायर CRP कॅटेगरींतले तुमचे 400 ते 500 जाण जे सकयल्या लेवलाचेर काम करता, म्हणजे महिला भगिनींक खंय तरी अजुनूय बी स्कोप मेळपाक जाय म्हणून 300 ते 400 जे CRP लेवला वयले पोस्ट आसा ते आमी भरता. ज्या निमित्तात कितल्याशाच जाणांक गोंयभरच्या जवळपास आनीक 300-400 महिला भगिनींक खंय तरी आनीक थोडोसो सपोर्ट हो ह्या निमित्तात मेळटलो. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात आमी जर विलेज ऑर्गनायझेशन सक्षम केले जाल्यार खऱ्या अर्थात स्त्री शक्तीची पावर आमी सगळे जाण दाखोवपाक शकतले. आणि हांव सोपयता आसतना परत एकदां म्हणजे आयच्या विदीन अ शॉर्ट स्पॅन पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत तुम्ही सगळी जाणां 1000च्या पेक्षा वयर म्हज्यो भगिनी सगळ्यो जाणां हांगा आयल्यो. तुमचे खूब खूब अभिनंदन करता. तुमचो मोग, तुमचो प्रेम अशाच पद्दतीत सरकाराचेर आसूनी, म्हाजेर आसूनी, खात्याचेर आसूनी तुमचो विश्वास आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. गोविंद कदाचित उलयता आसतना उलयला आसतलो, राजकारणी सहसा खरो म्हणजे हेजेर सांगना केन्ना, बट तरी सुद्दां कणखरपणे सांगपाची धमक ताज्यात आसा. तुमचो फाटीचो काणो ताट दवरात. कोणासमोर बँड जावपाची गरज ना. हे राजकारणी केन्ना सांगना, तो बँड करीत आसता, पण तो सांगता. हे कित्याक सांगता? आमकां आमच्यो भगिनी ताट रावल्ल्यो जाय, कोणाच्या समोर म्हणजे बँड जाल्ल्यो नाका. तुमचो व्यवसाय तुमी करपाक जाय. आणि खऱ्या अर्थात आमचें जें स्वप्न आसा गोंय स्वयंपूर्ण करपाचें आणि जवळपास 1 लाख लोकांक स्वलंबन करपाचें काम जो टार्गेट आमच्या सरकारात घेतला, म्हाका दिसता भितरलो 60 to 70% म्हज्यो भगिनी आसतल्यो. हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. आणि चलात सगळे जाण मेळून एकत्र येवया आणि माननीय मोदीजींचे व्हिजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाक तुम्ही सगळी जाणां आमच्या बरोबर आसतली, म्हज्या बरोबर आसतली. इतकेंच सांगता. तुमकां देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. Thank you, sir.